आयज काल जायतीं आमची भाव भयणां वेगवेगळ्या सुवातांचेर रितीर करूंक वेतात। आपल्या काळजांनी बरोवचो आनी देवाचेर भावार दवरून तीं वेतात। आपल्या जिवितांत आसलेलें दुख, कश्ट, एकसुरपण, आर्थीक परिस्थिती आनी घेवन देवाची मजत मागूंक वेतात। आयच्या पयल्या वचपांत देव म्हणटा, पुष्कळ लोक सर्वशक्तिवंत सर्वेस्पराक सोदूंक आनी सर्वेस्पराची मजत मागूंक जेरुजाल्या येतलीं। दर दिसा इगर्जेंत वचून मिसाच्या बलिदानांतल्यान देवाची मजत आनी ताचें आसणें आमी अनुभवता। दुसऱ्या वचपांत लुकाच्या शुभ वर्तमानांत जेजू जेरुजाल्याक वचोंक आपलें मन थीर करता। जेजू देव तरी दर वर्साक तो जेरुजाल्याच्या देव मंदिरांत वेतालो। आपल्या बापाची बरी खबर परगटून देव आमचो कितलो मोग करता आनी कितलो तो सर्वशक्तिवंत तें आपल्या उतरां कन्यांतल्यान परगट्टालो। आयज पवित्र सभा भाग्यवन जेरोमाची परब समारंभता। एक याज्ञीक कसो देवाच्या मळ्यांत तो वावुरलो। आपल्या बरोवपांतल्यान ताणें जेजूची बरी खबर परगटली आनी आपलें जिवीत जेजूचे मोहिमे खातीर जियेलो।